चंद्रकांत गांवकर. मागीर आमी सदांचे सारके वासरां बांदतालीं हांगा. गाय लेट आयल्या. मागीर लायट नाशिल्ली तितल्याक आवाज जालो 9 सुमार. आवाज जातकीर जावेन आयकलो आनी तियेन देराक उलो केलो यो म्हणून. कोण तरी वासरू मेता पळय जाल्यार तो बॅटरी घेवन येयल्यार वाग उठलें तेवटेच्यान धांवलें दोळे दाखयले आनी चकचकीत आनी तेज्या गळ्याक गच्च धरलें आनी रगत पिलें आनी तें वासरू पडलें. म्हणजे बिबटो वाग हय पडलें आनी मागीर ताका कांय ना जीव बी. मागीर रोखडें मेल्लें तें. मागीर रोखड्यान तेणी संजय गाय आनी वासरू असलेले. गाय नाशिल्ली वासरू. मागीर संजयान तेंडुलकरान तेणी फॉरेस्टाक कळयलें. त्या फॉरेस्टाचे रातचे मनीस येयले. हय 11 सुमार आनी तेणी पळोवन गेले आनी तेणी मागीर हें केलें दोतोरांक हाडलें सकाळीं. ते 10 वरांचेर येवन पोस्टमॉर्टम केलो. हय तें सगळें हें करून मागीर हें केलें. हेज्या पयलीं बी असो बिबटो वाग आयिल्लो केन्नाच येवना. आनी केन्नाच येवना. केन्ना गेल्ले 2-3 वर्सां पयलीं आमच्या कुत्र्याक एका व्हेल्लो. म्हणजे कोणी व्हेल्लो तें खबर ना. व्हेल्लो तें आमी पळोवना पूण नाच जाल्लो. कुत्रोच नाशिल्लो फक्त साखळी तितलीच उरलेली. आनी आमी लायट पेटोवन दवरतालीं ताका पूण तो नाशिल्लो. म्हणजे काल लायट ना जाल्यार तुमकां कळोना तें. लायट नाशिल्ली न्ही नेमकी म्हणून तेका आमकां कांय कळोना. पूण ते वासरू आतां कितले म्हणजे वर्स जाले तेका? ना वर्स जावना. हेका एप्रिलाक जालां तें. बारीक आसलेलें. बारीक आशिल्लें. तशें आमी भायर बी सोडिनाशिल्लें ताका. वांगडाच मेले ते. वांगडाच मेलें. भायर बी कांय. तुमचें आतां घर न्हंय तुमकां लागीं आसा न्ही. तुमच्या अशें घरा कडेन बी केन्ना तुमकां अशें हें जालां? ना तशें आमकां केन्नाच दिसना. दादल्यांक बी केन्ना दिसलां आसतलें आमकां केन्ना दिसना. अशें म्हळ्यार तें व्हाळूय बी लागीं न्ही आनी सगळें हांगा रानूच न्ही हेवटेच्यान. कुलतडच्यान सगळें रानूच. हय आतां एक फॉरेस्ट येयल्ले तेंच्यांनी कितें अशें सापळो बी कितें बसयला? ना तिणी कांय करूं ना. ते रातचे आयिल्ले न्ही. पळोवन गेला तेंच्यांनी. पळोवन गेले. आतां तुमकां असो भंय बी दिसलो ते येवन गेले म्हणजे बिबटो येयलो आनी भंय दिसता न्ही आनी लायट नासता भंय दिसलोच मातसो. आनी आतां तेजी गाय आसा न्ही तुमची? हय गाय आसता. ती सुटलेली असली? ती सुटलेलीच आसता. वासरू ते हे आसलेले बांदलेले आसले? तें बांदलेलें आशिल्लें. आनी पयलीं केन्नाच हांगा गोटे आमचे कांयच खावना वागतान अशें. तेंच कशें मागीर आतां आज वेटर्निटीला येवन तुमी तेजे पोस्टमॉर्टम करून गेला? ते सगळे फोटो बिटो काडून सगळें घेवन गेले.